नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एका खबरो वितरावपी एजन्सीक दिल्ल्या मुलाखतींत वेगवेगळ्या म्हत्वाच्या विशयांचेर उजवाड घालीत हे फावटची लोकसभा वेंचणूक ही नव्या पावण्याची सुरवात थारतली अशें सांगलें. तशेंच विरोधी पक्षाचेर नेम साधतना अजून मेरेन सत्तेर आसतना काँग्रेस पक्षान अधिकृत जाती आनी जमातींक फक्त काळखान दवरून घटनेच्या मुळाव्या बुन्यादीचो खेळ रचला असो आरोप प्रधानमंत्र्यांनी केलो. भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है और वो भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए. अब मुझे याद है मैंने हाउस में कभी कांग्रेस के नेताओं को सुना तो वो ये कहते थे कि पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप, तो आप आरक्षण मिटा देना चाहते हैं. अब रियलिटी तो है नहीं, गप्पाजी कर रहे थे. लेकिन मेरे सामने आया कि जो लोग इतने बड़े दलितों के हितैषी अपने आप को कहते हैं, आदिवासियों के हितैषी कहते हैं, वे हकीकत में 1 जून दिसा जावपी लोकसभेच्या 7व्या आनी निमण्या पावण्या खातीर राजकीय पक्षाचो प्रचार तेंगशेर पावला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज झारखंडच्या दुमका वाठारांत प्रचार सभेत उलोवप करतना काँग्रेस पक्षाचेर भ्रष्टाचाराचो आरोप केलो. 2014 वर्सा पयलीं काँग्रेसीच्या सरकारान दर दिसा भ्रष्टाचाराची प्रकरणां मुखार येतालीं आनी उदरगतीच्या नांवार फक्त पयशे चोरपाचें काम जातालें अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. भाजपा सरकाराच्या शासनान उदरगत जाल्ली अणभवपाक मेळटा अशी खोस तांणी ह्या वेळार उक्तायली. जेएमएम और कांग्रेस झारखंड को हर तरह से लूट रहे हैं. आप देखिए यहां इतने खूबसूरत पहाड़ है, लेकिन झारखंड की चर्चा ये खूबसूरत पहाड़ों से नहीं हो रही है. झारखंड की चर्चा नोटों के पहाड़ के लिए हो रही है. कहीं नोटों का पहाड़ 19 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 35 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 300 करोड़. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हांणी आज हिमाचल प्रदेशांतल्या मंडी वाठारांत भौशीक सभेत उलोवप केलें. भाजपा हे रिपोर्ट कार्ड जनतेमुखार मांडपी सरकार चलयता आनी विकासवादाच्या मुद्द्याचेर वोट मागता अशें तांणी सांगलें. भाजपा सरकारान जे सांगलें तें केलेंच, पूण जे सांगुना तेंय धाडसान करून दाखयलां अशी खोस तांणी उक्तायली. मोदी जी के नेतृत्व में जब हम आपसे वोट मांगने आए हैं तो हम एक ही बात के लिए वोट मांगने आए हैं, विकासवाद, विकासवाद और विकासवाद. ये रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है. इस तरीके से हमने काम शुरू. मित्रों, ये बदलता भारत है. राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशाच्या कांय वाठारांत भिरांकूळ गरमीची परिस्थिती तयार जाल्या. हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, विदर्भ आनी जम्मूत फुडल्या 2 दिसांत गरमी वाडटली. बिरेस्तार मेरेन गरमेचें प्रमाण उणें जातलें असो हवामान खात्याचो अदमास जाला. राजस्थानांत गरमी 49.4 अंश सेल्सियस मेरेन पाविल्ल्याची नोंद आसा. हवामान खात्याचे जयपूर विभागाचे संचालक राधेश्याम शर्मा हांणी ह्या हीट वेव्ह संबंधी चड म्हायती दिली. पिछले 24 घंटों में राजस्थान के अधिकतर भागों में हीट वेव और सीवियर हीट वेव दर्ज की गई है. सर्वाधिक अधिकतम तापमान एक बार फिर से फलोदी और बाड़मेर में रिकॉर्ड हुए हैं. सबसे ज़्यादा बाड़मेर में देखें तो 49.3, इसके अलावा फलोदी में भी 49.4 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है. सीवियर हीट वेव का दौर अब राजस्थान में अगले 1-2 दिन और ही जारी रहेगा. इसके अलावा 29-30 मई तक राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी, यानी कि
फिलहाल जहां पर अधिकतम तापमान 48 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं, 30-31 मई तक यहां तापमान 45 डिग्री या इससे नीचे रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना है। गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार हांणी तांच्या श्रमधाम येवजणेखाला गरिबां खातीर 400 घरां बांदपाचो हावेस उक्तायला। लोकांचो आदार मेळत जाल्यार 400 ते 500 घरां गरिबां खातीर बांदप कठीण काम न्हय अशें तवडकार हांणी सांगलें। आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांकां हे येवजणेचे अंबॅसिडर म्हणून नियुक्त केल्यात अशें तवडकार हांणी सांगलें। ह्या श्रमधाम येवजणेचो शुभारंभ काणकोणांत केले उपरांत तांणी हो उपक्रम दक्षिण गोंयांतल्या सांगे, केपें, सावड्डे हांगा आनी उत्तर गोंयांत प्रियोळ मतदारसंघांत सुरू केला। सुमार 28 घरां ह्या मतदारसंघांत बांदपाक सुरवात केल्या आनी कांय घरांचें बांदकाम पुराय जालां। श्रमधामाच्या उपक्रमा खातीर सुमार 1000 कार्यकर्त्यांनी आपली नोंदणी केल्ली असून ते हे घर बांदकामांत मजत करतले अशें तवडकार हांणी मुखार सांगलें। बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी हालींच वेर्णेच्या बस अपघातांत मरण आयिल्ल्या 4 बिहारी कामगारांच्या मरणाचेर दुख उक्तायलां। तांणी आपल्या शोक संदेशांत म्हळां की बिहारच्या पूर्व चंपारण जिल्ल्यांतल्या ह्या 5 रहिवाशांक मरण आयिल्ल्याचें आयकून आपल्याक खूब दूख जाता। ह्या अपघातांत जखमी जाल्ल्या 5 कामगारांची भलायकी बेगीनूच सुदारची अशी आपूण देवा कडेन मागणी करता। इतले मजगतीं ह्या बस अपघाताक जापसालदार आशिल्ल्या सगळ्या लोकांचेर योग्य ती कायदेशीर कारवाय जातली, तशेंच बशीचो चालक हो सोरो पिवन बस चलयतालो अशें दिसून आयिल्ल्यान ताचेर योग्य ती कारवाय करपाचे आपणे आदेश दिल्यात अशें गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज सुटके झुजारी वीर सावरकर हांकां तांच्या जयंती निमतान आर्गां ओंपलीं। एका सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत तांणी म्हळां की वीर सावरकर हांणी मातृभुमीच्या सेवे खातीर आपली पुराय जीण अर्पीत केल्या। ते देशवासियां खातीर सदांच प्रेरणा स्तोत्र आसतले। आज 28 मई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति से जुड़ी गाथाएं आज भी हम सबको प्रेरित करती हैं। वीर सावरकर को लेकर जितनी भी बातें सुनी और पढ़ी हैं, वो एक एक घटना दृश्य बनकर जीवंत हो जाती। न जाने किस मिट्टी के बने जिन्होंने तब हंसते हंसते यातनाएं झेली। सेल्यूलर जेल के कैंपस में चलते हुए ऐसा अनुभव होता है कि भारत मां के वीर सपूत समंदर की लहरों पर अपने खून पसीने से भारत मां की जय लिख रहे हैं। वे पल पल तिल तिल अपने आप को जला रहे हैं ताकि आजादी की रोशनी प्रकट हो। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। रेमल चक्रीवादळाच्या प्रभावान अजूनय अस्तंत बंगाल आणि आसामच्या लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या। चक्रीवादळाच्या प्रभावान ह्या राज्यांनी पडपी उटंगराच्या पावसान आनी नेटान व्हांवपी वाऱ्यान दोनूय राज्यांनी झाडां पडपाच्यो आनी ताका लागून फाटले 2 दीस वीज पुरवण खंडीत आशिल्ल्याच्यो घडणुको मुखार आयल्यात। बंगालच्या कांय वाठारांत जरी पावस थांबला आसत तरी आसतना दर्या देगेवयलो महत्वाचो भाग उदकापोना गेला। तशेंच अस्तंत बंगालान अजून मेरेन रेमल वादळाच्या प्रभावान 6 लोकांक मरण आयलां। तशेंच हवामान खात्यान आयच्या दिसा खातीर दोनूय राज्यांच्या कांय जाग्यांचेर उटंकराचो पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या। फ्रेंच ओपन टेनिस सर्तींतल्या नामनेचे खेळगडे राफेल नादाल हांकां हार खावची पडली। काल जाल्ल्या दादल्यांच्या एकोडे सर्तींत पयल्या फेरयेंत अलेक्झांडर ज्वेरेव हांणी तांकां 6-3, 7-6, 6-3 अशें जैत मेळयलें। दादल्यांच्या दोट्टी खेळांत आज भारतीय खेळगडे रोहन बोपन्ना आनी युकी बांबरी आज आपल्या अभियानाक सुरवात करतले। दुसरे सीट प्राप्त जाल्ले बोपन्ना आनी ऑस्ट्रेलियाचो खेळगडी जोडयेचो खेळ फिनलंडच्या जोडयेकडेन जातलो, जाल्यार बांबरी आनी फ्रांसाचो खेळगडो ऑलिव्हेती ह्या जोडयेचो खेळ रूस आनी ऑस्ट्रेलियन जोडये वांगडा जातलो।
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.